हां आयच्या मडकामध्ये कार्यावळीन तुमकां सोमेस्तांक माय मोगाचो आनीक उरबेवरीत येवकार. आमच्या पालकाचेर जायती क्रांती जायत वेता, रिव्होल्युशन जायत वेता आनी हातूंत आयज एक वेगळे पद्दतीन आमच्या विल्मा पाशेकोन हाणें रिव्होल्युशन करून हाडलां. तें म्हटल्यार बायलांचो तियात्र ताणें लोकांचेर सादर करून लोकांची काळजां आनी मनां जिखून घेतल्यात. आयज वेगळे पद्दतीन हो प्रयोग जाला तो म्हटल्यार तातूंत संगीतकार बायलो आसात. प्रोड्युसर विल्मा, डायरेक्टर विल्मा, ताणें कोता ताणें बरयला. तेच बरोबर जे स्टेज सेटअप आसा, जो स्टेज माची मांडावळ आसा, ही सगळी बायलांनीच केल्या. फकत एक साल्टाना सोडलो जाल्यार सगल्यो बायलोच हातूंतल्यान दिश्टी पडटात. फुडाराक घडये सेटूय बायलो करीता. हांव नोको घडये विल्माची येवजण आसल्यार हे फुडें जावं येता. आयच्या कार्यावळींत विल्मा बाय तुका माई मोगाचो आनीक उरबेवरीत येवकार. देव बरें. तर तुज्या मनांत ही येवजण कशी कितें आयली? ही येवजण म्हज्या मनान जायतीं वर्सां आदीं पासून आसली, पूण म्हाका सोयीक मेळोंक नासलो ही लोकां फुड्यान माचयेर हाडूंक. आयज म्हाका उमेद भोगता ही म्हजी येवजण ही माचयेर हाडून म्हाका सगल्यांनी आदार दिलो. आनी ही म्हजी युनीक शो बरे भाशेन हे आमच्या चेडवांनी वाजयलो आनी चेडवां एकदम बरे भाशेन हे म्हाका सपोर्ट दिलो, एकदम सपोर्ट दिलो म्हणून हांवूय तांचे आभार मानता. विल्मा ह्या आदी तूं तियात्र न्हेसतालें? वय वय तर म्हज्या भुरग्यापणाचे तान हांव तियात्रान नाचतालें. रुजा रॉड्रिगीस, पॅट्रीक दोरादो, A.M. पाशेको, C. आल्वारीस, बॉयर, मागीर थंय हांवें जायत्या जाणांचे तियात्र केले. पूण मदल्या ह्या काळान थोडो ब्रेक पडलो कित्याक म्हज्या लागीं बिझनस आसा. त्या बिझनसाक लागून कित्याक बिझनसाचो टायम आनी तियात्राचो टायम एक वरता. ताका लागून म्हजे बिझनस सोडून म्हाका तियात्राक येवंक मेळना जालें. तरी आसतना तुवें व्हडा उमेदीन आनी उर्बेन खान मारून हो पालकाचो वावर मुखार व्हेलो. खेरीतपणी आयच्या ह्या कार्यावळींत आमी एक वेगळे पद्दतीचें तुका एक मान कसो दितात, कारण असलो प्रयोग ह्या आदी कोणेंच करूंक ना. वय आनी हो प्रयोग करून म्हाका चेडवांक पालकार हाडूंक पार्टीन जायतोच आदार दिलो. हांव हो तियात्र पयलोच रिलीज 6 तारखेर वालांकानी केला. हांवें सगळे पार्टी हातीचे हातान सोडले आनी हांव वालांकानी गेलें. म्हज्या फाटल्यान ताणें बँडांक बरे भाशेन शिकयलीं आनी आयज हे पद्दतीन ती वाजोवंक पावलीं. तेच परी आमचे डेल्सी बँड लिडराच्या पायनूय म्हाका जायतो आदार केलो एंटनी सिल्वेरान ही चेडवांक सोदूंक. आनी सगळीं म्हजीं चेडवां म्युजिशियन्स डेल्सी, नाताशा, टेल्जिया, ट्विकी आनी एनजिया सगळ्यांनी म्हाका एकदम बरो आदार दिलो. विल्मा हेच भाशेन तुजो वावर फुडें व्हरत राव. फातिमा आतां बरें चिंतात हो विल्मान जो तियात्र भायर काडला हातून तूं कशें कितें मिसळ जालें? पयले स्वातंत्र्य वतन बाब आनी तुका चड आनी चड बरें करूं म्हणटा, कारण तूं सदांच हे परी येवन सगळ्यांक उर्बा हाडटा आनीक एनकरेज करता बरें करूंक आनी सगळ्यांक बरें दिसता. हांव रोल करता एक सासूमायचो. सासूमायचें म्हणजे विलनस सासूमाय जिका फकत चेडो जाय जल्मलो, चेडूं नाका. आनी घरान चेडूं जल्मला म्हणून मागीर सुनीक बरी करना. हे फुडें हांव सांगना सस्पेंड लोकांनी येवन पळोवंक जाय. वय म्हणटोच जे आयज पासून 1-2 शो जाल्यात वय हातून लोकांचो प्रतिसाद ह्या तियात्राक कसो मेळला? एकदम बरो. आयज पासून माळगांव म्हाका इतले रिस्पॉन्स मेळ्ळा, एकदम बरें. आनी एक पॉयंट तुका सांगता, एकदम खुशी कित्याक म्हज्या सामकाराक पळय काम करता आर्टिस्टां म्हाका फॅन्टॅस्टीक आर्टिस्टां मेळ्ळा. सो द रेपोर्ट वॉज गूड अँड द पीपल रिस्पॉन्स वॉज सिम्पली ग्रेट.
एकदम बरें म्हणटच दिसता. आयज ह्या तियात्रांत आमकां एक वेगळें कितें तरी मेवता. वय, वय, हातून संगीतकार सगळीं चेडवांच वय आसा. सगळीं चेडवां वय, आसात आनी- ते बोड मोलादीक सगळीं चेडवां आहात बरे भशेन वाजयतात चेडवां आनी आमकां उर्बा हाडटात. म्हाका दिसता साल्डना नासलो जाल्यार ह्या तियात्रांत चेडवांचो सेट आसपाचो. सेट वय डिझायनींग. वय 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 सारकें सारकें उलयलें तूं. कारण साल्डना हातूंत सगळीं अस्तुऱ्योच आसात. वस्तू रे म्हाका दिसता मागीर तियात्रान हे फुडें घोडी चेडवांय सेटींग करी सांगूंक जायना इतलें केलां चेडवान आमी सेटींग करूंक शकता हितून कांय डिफिकल्ट आसना. हॅलो हॅलो सकाळ फुडें कॉल आसलें तुजें हे पण तुजें सोरो पियेल्यार आनी सिगरेटी वयल्या घरान तें काम कोण करतलो गो तूं हांव ओके होरो म्हजी सासूमाय तुका खबर ना एक सुने काजार करून घरान धाडटोस सासूमायचो काय तो ती सुनेची सेवा करू वय आनी फिटी 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 म्हणजे सुने तूं सकाळी नो कितें कदिनीर बसोन पांय घालून सोरो पिवप आनी सिगरेट ओडपाचो तोंड सामान उडोय आनी हे फिलोसॉफी तूं म्हाका सांगो नाकाय तू तुझे डोळ्यात सामान उडय 32 मिनिटांत फाटन दिते अगं आपलं तोंड मुडून सचिन गुरु सुड्यान घालतली फिलोसॉफी म्हाका नाका तू पळय म्हाका सांग म्हाका विचारी नासतना म्हजें परमिशन घेनासतना तुवें म्हज्या आल्बमांतले 5,000 रुपया कित्याक काडले म्हजे माजूर म्हाका फेल्सी हाच्या कार्यावळींत येवकार तुवें एक वेगळे पद्दतीन ह्या तियात्राक कान मारला. सगळ्यांचें मोगाचें आनी वळखीचें आवडीचें फेल्सी आयज तुज्या लागच्यान हांव जाणा जावंक सोदतां. विल्वान जो हो तियात्र मुखार हाडलो तातूंत तुजो कसो कितें वांटो आसा? देव बरें करूं पयलीं सुद्दां इंट्रोडक्शनाक आनीक दुसरे सुवातेर हांव सांगूंक सोदतां विल्मान एकदम बरें काम केलां. आमी जायत पाटी तियात्र चोयलाय लेडी शो हांव नाचलां खूब तियात्र पूण तितून कितें म्युजिशियन आमचे जेंट्स आसताले पूण हितून म्युजिशियन लेडीज आनी इतली बरी वाजयताय आमची ल्हान ल्हान तरणाटी भुरगीं. हांव चिंतालें जायत आमचे ब्लोज म्युजिशियन मरोन गेले आतां आमचें फ्युचर कितें जातलें काय म्हूण पूण जेन्ना विल्मान म्हाका सांगलें सगळे लेडीज बँड आनी ती ट्रम्पेट सॅक्सोफोन सगळीं लेडीज तेन्ना आनी तेंक चोयन ती वाजयताय ती चोयन फर्स्ट सेकेंड घालून तेंगे आयकोन इतलें खुशाल जालें हांव विल्मा हेंग मारलें आनी म्हणलें विल्मा हें तुजें बरें काम तुवें बरें काम करून फुडें सरलां आनी हेका फॉरेन तुजें हे कामाक वावराक येस मेवतलो कित्याक फर्स्ट टायम म्युजिशियन देखून लेडीज आनी इतली बरें वाजयताय म्हूण म्हाका खुशालकाय. जी कांतारां ह्या तियात्रांत तुमी मांडून हाडल्यान हांव म्हणटा तुमी कारण सगळ्यांचो वावर तुमी एकठांय आयल्या उपरांत हो तियात्र जाला सारकें. तर ती कशी कितें आसा? कांतरान डिफरंट टॉपिकाचेर हाय डिफरंट आमचे आर्टिस्ट म्हणटाय आमी एक त्रियो म्हणटाय सो चेडी जायन लायक युजल पूण डुएट दुओ आपलो आनी हांव आनी सगळीं डिफरंट टॉपिकाचेर म्हणजे एक हेचेर नाय सो हे गूड एंटरटेनमेंट लोकांक हांव म्हणटा मागता जायते आमी तियात्र चोयताय पूण ह्या तो तियात्र लेडीज शो युनीक लेडीज शो विल्मान जो तयार केला इतली थोकोस घेवन तो तुमी सगळीं लोकांनी येवन पळोवचो आनी आमकां लेडीजांकूय आदार दिवचे आनी उर्बाची वाडोवची ओय फेल्सी आनी ल्हान भुरग्यांची मोस्टली हे भुरगीं पळय न्यू आतां पालकार येयले तेंचे देवान सोबीत हो संवसार घडोवन पेल्यार बरें कोर म्हूण दियात धाडून पूण आमचे सोबी हे अशी कशी घडटा कित्याक दिला वायट बरें चिंतून तशेंच बोलांका दिला सोसो जायते जाणांक आमकां रोकडोच राग सोडटा एक फावटी तो राग तुका सोडून तो राग तुज्या मेंदवाक बोडोन काशा रोगोती रोगताक आपल्या विसोदता रागाच्या पारार जाऊन दारून ते वेळार पेल्याक वायट करून उपरांत कितें केलें काय म्हूण चिंतून रडटा. ऑफेलिया तुमकां येवकार आनीक परबी कारण हो एक लेडीज शो विल्मान जो भायर काडला हातूंत तुमी तुमचो हातभार लायला आनीक तुमी व्हडा उमेदीन ह्या तियात्रांत न्हेसतात म्हणटच ह्या तियात्रांतले तुजे थोडे अनुभव. हांव एक कोंकणी पालकार आनी प्रोफेशनल ग्रुपान न्यूज आसा लोक म्हाका जायतो वळखना
पूण हांवें जायते गांवांतले तियात्र केले आनी पयलींच हांव मिलाग्रिसाक आयिल्लें आनी म्हाका चड खोशी भोगता की हांव ह्या लेडीज शोवान म्हाका चान्स मेवला म्हूण आनी सगल्या बरोबर म्हणजे फेल्सी तांचे बरोबर एक्टींग करूंक मेवल्या म्हूण कित्याक आमी आपकामोर अशीं ताका लागून म्हाका चड उमेद भोगता की हांव ह्या लेडीज शोवान आसा म्हूण आनी हांव चड उपकार मानता बाय विल्मांक ताणें म्हाका ताच्या तियात्रान घातलें म्हूण वय पूण ह्या तियात्रांतल्यान तूं कितें कोत्ता पार्ट कोत्ता काय कांताराय म्हणटा होय हांव कांतराय म्हणटा आनी एक धाकलोसो रोल आहा म्हाका एडवोकेटाचो पातूय कोता आनी कांतराय म्हणटा हय म्हणटच पयल्या हाफान तुवें कांतार म्हटलो हय पयल्या हाफान हांवें म्हाका कांतरां दिसता आमच्यो दोनूय सोडी तुवें ह्या खिणांत आं ओके तें कांतर हें दिसचें ना खरें पूण सांगल्या तुका बरें कर्तूब हें तुजें मायचें वच म्हणटा खोबऱ्यो मारूंक वचत तर भरूंक इल्लें उदीक ते बांयचें बिये नासतना देवाक नाका जाल्लें सांगता गोवाक देख नासलेलें खुंयचें कोणाक हांव दिवूं मत कोणाचें म्हणून सोचांगात मानून घेवचें ऑफेलिया तुका व्हड यश आवडटा आनी हेच भाशेन तुवें पालकाचो वावर करीत रावचो अशेंच मुखार वच फ्रांसिस्का एका इन्स्पेक्टराच्या भुमिकेत तूं दिश्टी पडटा तर हातून म्हाका दिसता तूं वेगवेगळ्यो भुमिका करता होय कांताराय म्हणटा आनी पुलिशेचें इन्स्पेक्टराचें थोडोसो रोल करता हांव पूण एकदम बरो रोल आनी म्हाका लायक जाला हो मिन्स इन्स्पेक्टराचो रोल आनी कांताराय बी म्हाका एकदम बरें लागलें सो म्हाकाय उमेद भोगता प्रोफेशनल तेंचे बरोबर एक्टींग करपाक वेल्सी तेंचे बरोबर हांवें केन्नाच करूंक ना जायते तियात्रान हांव न्हेसलां पूण केन्ना म्हाका अशें करून ती मेळोनाय आनी सांगपा म्हणल्यार न्हू जायते हांवें तियात्र न्हेसलां पूण बाय जेस्सी भाशेन न्हू म्हाका आजून कोणूय मेळोना कित्याक काय म्हणशी तें बरे भाशेन सांगता कित्याक हांव एक्टींग हें प्ले वाचता आसतना न्हू तें म्हाका म्हणपा लागलें सो हांव केन्ना दुसरो मनीस तेगे डायलॉग आहा म्हणटा हांव तेची निमाणी लायनूच हांव हें कोत्तालें रावतालें तेज डायलॉग कितें आहा ते उपरांत म्हाजे मारपाक सो तेणें म्हाका कितें सांगलें चोय तेशें कोन्न वाच नाका सो तुगे कितें डायलॉग आहा तेज मुखा वयले तेगे डायलॉग कितें आहा तें आख्खें तूं कळपा जाय आनी तेज वरवीं हांव मातशें आनी इम्प्रूव जालेंशें ताका लागून हय एक बरी गजाल कारण दुसरे जे सिनियर आसात जे भाशेन फ्रांसिस्कान सांगलां तेच भाशेन जी नवी तरणाटीं जावं तरणाटे आसात ताणें तांच्या जिवितान घडोवन हाडपाची गरज आसा कारण आमचे आदले तियात्रिस्ट जायते तोखणायेची थापटां मारतात आनी ती आमी मोगान घेवपाची गरज आसा तू कितलें बरी दिसता ती खरेंच होय मामा मामा हांव तुजे धाकटी तूं म्हणटास तूं म्हजो चड मोग करताय न्हू होय ना मामा तू म्हजो चड मोग करताय ना होय बाबा म्हजो चड मोग करता ना ती म्हजो मोग करता अरे बाबा तुमच्या दोगांचोय तितलोच मोग करता कुशाल आयज तुमकां हे परी पळोवन हांव काळजांतान खोशी जाय हे बघ तुज्या कश्टाचो फळ तुका मेळ्ळो आयज तुजी व्हडली दूख जायना एक फूल इन्स्पेक्टर आनी धाकटी दूख नीता हायकोर्टान एडवोकेट अशें न्हू मामा होय म्हजे दुआनी आनी गायज तुमकांच लागून म्हाका समजन कित्याक व्हडलो मान आसा हो मान तुका मेवला तुवें काडलेल्या कश्टांचो आनी तुवें केलेल्या त्यागाचो इनामचो आनी हो इनाम तुकाय पाव जाता आंटी मा कितें आमकां ल्हान आसलेली व्हड करून तूं आमचे पासून जायती रावली आनी इतलेंच न्हू तूं आमची कोणूच न्ही आसतना पासून एक आवय जालेले बरी तुवें आमचो सांबाळ केलाय आनी आमकां स्वताचो आनी नितीचो रस्तो चलोवंक आमकां शिकयलें पळय बाय आनी हो तिचो उपकार तुमी सदांच तुमच्या काळजान धरूंक जाय मोरसून विसरूंक फावना हो हांवें तुमचेर व्हडलो उपकार करूंक ना हो जावन आसा म्हजो कायदो गोरजेवंताक म्हजो आदार दिवंक आनी तोच हांवें पाळला